भारतीय जनता पार्टीचा खरं म्हटल्यार 25 जून दर वर्सा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गोंयभर आणि देशभर हो कार्यक्रम निषेधाचो कार्यक्रम घडोवन हाडटा की 25 जून 1975 आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन इमर्जन्सी आमच्या देशाचेर लादलेली त्या दिसाक प्रेस जावं लिडर जावं जे कोण काँग्रेसीक अपोजीट आहा तांकां सगळ्यांक बंदखणीन उडयल्ले प्रेस एरिया ज्या जाग्यार जाता 26 तारखेक पेपर सगळो ब्लँक आयिल्लो कित्याक थंय लायट कापलेली आमचे लिडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी आणि अनेक लिडरांक भितर उडयल्लो आणि तेय कितल्या दिसा खातीर 19 म्हयन्या खातीर कारण कितें आसलो की देशभर सगळे कडेन इंदिरा गांधीच्या विरोधान लाट आसली स्टुडंट शेतकरी इंडस्ट्रियलिस्ट सगळ्याच्या विरोधान आसले जयप्रकाश नारायणजी एक मोठे एज्युटेशन घेऊन फुडें सरलेले की सत्ता खाली करो जनता आ रही है ह्या स्लोगनाचेर ते फुडें सरलेले आणि तिका अलाहाबाद कोर्टान तिचे जे इलेक्शन जी जिखलेली राय बरेली ते सेट असायड केल्ले कित्याक तिणें इलेक्शनाक गैरवापर केल्लो पैशांचो वापर केल्लो बळाचो वापर केल्लो म्हणून तिका वोटींग रायट काढून घेतलेले म्हणून तिका भंय दिसलो की आपली सत्ता वयतली काँग्रेसीची म्हणून तिने इमर्जन्सी लायली सगळे देशभर सगळ्या लोकांक बंदखणीन उडयलो याचो आयज विरोध जावपा जाय आज देशांतल्या लोकांक कळपा जाय युवकांक कळपा जाय की अशी परिस्थिती इंदिरा गांधीन हाडलेली आणि आयज आमचे नरेंद्र मोदीचे देशातले सरकार आणि गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे सरकार बऱ्या पद्धतीन काम करता आणि आयज ते म्हणतात की आयज देशान इमर्जन्सी आहा म्हणटा आमकां उलोवपाक रायट ना पूण आयज देशांत सगळे कडेन सुशासन चालू आसा रामराज्य चालू आसा अग्निपथ अशी स्कीम युवकां खातीर हाडलेली आसा आयज शेतकऱ्यांचे आमी बरें दिता MSP बरी दिता इंडस्ट्रियलांक आसा स्वच्छ भारत करता शौचालय पावयला अनेक स्कीम अनेक गोष्टी ह्या देशांत सगळे बरें पावल्या पूण हे काँग्रेसीचे दोळे धापलेले आसा म्हणून ह्या काँग्रेसी दाखोवन सुद्दां आमी की 1975 21 म्हयने तुमी कितें केल्ले खास करून वास्कोचे सुद्धा लोकल काँग्रेस लिडर आमचे आमदार श्री कृष्णा साळकर इतले बरे काम करता पूण त्याच्या विरोधात कितेंय उलोवप आमी कितें इनॉग्रेशन करपाचे आदले दिसा वयतात आनी कितें उलयतात तांकां चॅलेंज करता इमर्जन्सी डेचेर तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घ्या आणि इंदिरा गांधीन इमर्जन्सी लायली ती सारकी काय ती रॉंग ती दाखोवन द्या वंदे मातरम आयज आमचे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान आयज ब्लॅक डे आसा आमी प्रोटेस्ट केल्लो आसा आयज सबंद आमचे वास्कोचे युवा मोर्चा एक जाल्ले आसा कित्याक की 25 जून 1975 दिसा आमचे काँग्रेसचे प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तेणे एमर्जन्सी डे हाडलेलो आहा तितून आमचे जे लिडर्स आसले तांकां खूब प्रॉब्लम जाल्लेलो आसा तशेंच आमचे आख्खी इंडियन लोकांक ऑलमोस्ट 2 वर्सां खातीर तांकां प्रॉब्लम जाल्ले आसा तेमी खूब त्रास भोगलेले आसा 21 मंथ्स तेमी त्रास भोगलेले आसा म्हणून आयज आमी आख्खे युवा मोर्चा आयज आमी एक वास्कोन प्रोटेस्ट केल्ले कित्याक की अवेरनेस करपा खातीर वास्कोकारा खातीर की आमचे लिडर्सान त्रास केले म्हणून आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 25 जून 1975 हो स्वतंत्र भारतांतलो एक सगळ्यांत काळो दीस म्हणजे आज आमी हो मनयतात कित्याक ह्या दिसा इंदिरा गांधी म्हणजे तेन्नाची प्रायम मिनिस्टरान आणीबाणी लावन म्हणजे एमर्जन्सी डिक्लेअर केल्ली आणि ते एमर्जन्सीच्या काळान प्रेस जावं ते फ्रिडम फायटर जावं ऑपोजिशन कोणी पार्टी कोणी काँग्रेसाचे विरुद्ध उलयताले तांकां सगळ्यांक भितर दवरपाचें एक मोठें षडयंत्र रचले गेले आनी हे 21 म्हयने हे जाले त्या काळान आमकां सगळ्यांक याद करून दिवपा जाय उलोवपाचें हें नाशिल्लें फ्रिडम ऑफ स्पीच नाशिल्लो कोणी उलयताले तांकां भितर उडयले वताले आणि त्या खातीर आज खंय तरी लोकां मदीं ही जागृताय आसची काँग्रेसीची राजवटीन कितें चलतालें हें लोकां भितर पावचें म्हणून आज हो एक निशेध मोर्चा आमी करताले आज करतय भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदी भाई जीच्या अंडर बरें सरकार चालू आसा बरें काम करता पूण आज काँग्रेस कितें करता आज जी काँग्रेस आज सोंपा पावल्या सगळ्या कडेन आज काँग्रेस सोंपा पावल्या ती खंय तरी आपूण जिवंत रावपा खातीर एक खंयच्याय कामाक ऑब्जेक्शन हाडपाक लागल्या खंयच्याय कामाक विरोध आनी विरोध करता आसतना कितें करता की देशाची मालमत्ता जी आसा ती तोडफोड करता म्हाका आज सांगन दिसता हे काँग्रेसचे लिडर आसात जे भारत वास्कोनूय आसात तांणी खरी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा जाय आनी 46 वर्सां पयलीं कितें जाल्लें तुमकां एमर्जन्सी कित्याक लावची पडली लोकांचेर अत्याचार कित्याक केलो भारताच्या लोकांचेर अत्याचार कित्याक केलो हे जनते फुडें तुमी मांडपाची गरज आसा आज आमी पळयतात हे लिडर जे आसात ते ऑब्जेक्शन हाडटात म्हणजे आज प्रमोद सावंत सरकार बरें काम करता आज आमचे वास्को प्रोजेक्ट सुरू जाल्या एक 2-3 प्रोजेक्ट जेन्ना आमी सुरू करपाक वता तेन्ना एक दीस पयले हे लिडर येतात आनी खंय तरी व्हडली व्हडली भाशणां येता म्हाका हे लिडरांक विचारपा जाय तुमच्या वास्को खातीर कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा अजून पर्यंत तुमी आमकां दाखोवचें तुमी केन्नाच खंयची देश सेवा करूना नाल्यार समाज सेवा करूना तुमी खंय तरी आज बिझनेसमॅन हांकां लिडर केल्या आमचे भशेन कार्यकर्ते लिडर जाता तशें ना
हांगा खंयच्यान तरी इम्पोर्ट करून लिडर हाडटा आनी ते लिडर उलयतात कितें उलयतात समाजाचें उलयना आपल्याक कशी प्रसिद्धी मेळची आनी आपूण कसो फेमस जावचो हाजेर उलयतात. त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसीचो आज निशेध आज भारतीय जनता पार्टीचो बरो सरकार चालू आसा, डेमोक्रेटीक सरकार चालू आसा आनी डेमोक्रेसी कितें ती हो सरकार दाखयता. त्या खातीर हांव मागता असोच सपोर्ट हो भारतीय जनता पार्टीक जसो सगळे कडेन वाडत चल्ला तो वाडत वचचो आनी जे काँग्रेसीन काळे कृत्य हे केल्ले आसात पयलीं पसून ते दोळ्या मुखार हाडप हें आमचें कर्तव्य आनी लोकां मुखार आमी असल्यो गोश्टी हाडत रावतले जाणे करून लोकां भितरूय एक बरी समजुकाय वाडटली.